संपूर्ण भारता भितर आतां पर्यंत जालो नाशिल्लो येदे व्हडल्या मोठ्या व्याप्तीचेर पर्पल फेस्ट हो गोंयान भितर जाता 6, 7 आनी 8 तारखेर मुख्यमंत्र्यान सगळ्या मंत्र्यांक तशेंच सगळ्या आमदारांक जबाबदारी आपापल्या मतदारसंघाची घेवपाक लायिल्ली आसा जाणे करून पर्पल फेस्ट हो सक्सेसफूल जातलो आनी पर्पल फेस्टान भितर आशिल्ले दिव्यांग लोकां खातीर जे एड्स एप्लायन्सीस इन्स्ट्रुमेंट्स जे दिवपाक जाय ताची तयारी करपाची फ्री ऑफ कॉस्ट दितले मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसा की सगळ्यांनी ताचो फायदो घेवचो. दुसरी गजाल जी जबाबदारी प्रत्येक आमदाराचेर मंत्र्यांचेर पडटली ताच्या खात्यांतल्यान कॉर्पोरेशनांतल्यान जे कितें कोऑपरेशन लागता सपोर्ट लागता तो दिवपा विशीं आव्हान केल्लें आसा आनी पर्पल फेस्टिवलाची संपूर्ण ती माहिती सगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक करून दिली. रजिस्ट्रेशन आसा पळय ऑनलायन रजिस्ट्रेशन कांय लोकांक जे अशिक्षीत आसा तेंच्या खातीर कशें म्हणून रजिस्ट्रेशन तांकां कांय ना रजिस्ट्रेशन आतां म्हणल्यार आमकां सादारण ते 4,900 रजिस्ट्रेशन वी नेवर एक्सपेक्टेड दॅट इट वील गो टू दीस रजिस्ट्रेशन स्टॉप जाल्यार सादारण 20 तारखेक डिसेंबराक जालें कारण वी गॉट इनफ रजिस्ट्रेशन ताच्या वयर आमचे कडेन कॅपेसिटी ना कारण हॉटेल्स सगळी बूक जाल्ले आसा. पणजेची हॉटेल्स आजूबाजूची म्हापसाची हॉटेल पर्वरीची हॉटेल ही सगळे आजूबाजूचे हॉटेल्स आनी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता लॉजिस्टीक जाता इट इज ऑलरेडी फूल जाल्ले आसा. म्हणटकच आनीक कोणाक हाडपाचें आमचे गोंयचे जे आसात वी वील स्टील अलाव देम जे ऑफलायन रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमचे जे फिल्ड एसिस्टंट आसात ते फिल्ड वर्कर आसात ते गांवांतल्यान तांणी हाचो प्रचार केल्लो आसा. प्रत्येक मतदारसंघा भितर 3-4 फिल्ड वर्कर आसा फिल्ड एसिस्टंट आसा सो तांचे मार्फत आमी अवेरनेस केल्ले आसा आनी तशें केल्लें आसा.